नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. पणजे महापालिकेचे वॉर्ड आरक्षणाचो प्लान तयार. 30तले 16 वॉर्ड रिझर्व, 7 बायलो, 3 ओबीसी बायलो, ओबीसी 5 आणि 1 एसटी. बाबुशाच्या वॉर्डांची उलथापालत. माध्यम भास प्रश्न जाग्यार घालता म्हूण सामकी बीजेपी सत्तेर येतकच विसरली. यू टर्नाचेर बीजेपीक लोक दाखयतले जागो. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची शिटकावणी. एक्सपायरी सोंपिल्ली वखदां जाळ्यांत खरी, कोणें तें कळना. जावंक जाय पुलीस चौकशी. भलायकी मंत्र्याची मागणी. प्रुडंटान एक्सपोज केल्लें कदंब पठारावेलें कर्म. आनी म्हापशा गांधी चौका कडेन इनोवा एक्टिवाचो एक्सिडेंट. थिवी कांसाचे चली गेले. एकलो गंभीर, चली राविल्ले बसीक. इनोवान दिलो धक्को. ड्रायव्हराक अटक. खबर विस्तारान. पणजे महापालिकेक अर्ध्या वयर वॉर्ड आरक्षणाक वतात. खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महापालिकेचे 30तले 16 वॉर्ड रिझर्व करपाचो प्लान जाला. तातूंत 7 बायलो, 3 ओबीसी बायलो, ओबीसी 5 आनी 1 एसटीक दवरला. डिलिमिटेशनांत बाबुशाचे 14 वॉर्ड फोडिल्ले. आतां ताचे 10 वॉर्ड रिझर्व केल्यात. अधिसुचोवणी केन्नाय येवं येता. सुरेंद्र आनी रूथ फुर्तादाच्या वॉर्डाक मात हात लायिल्लो ना. प्रुडंटाक सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अशें आसूं येता पणजे महानगरपालिकेचे नवे रिझर्वेशन. वार्ड नंबर 1 पयलीं बायलां ओबीसी रिझर्वेशन आसलें, आतां एसटी जातलें. वार्ड नंबर 2 जनरल आसलें, आतां वुमन ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 3 पयलीं जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 4 पयलीं ओबीसी आसलें, तें आतां जनरल जातलें. वार्ड नंबर 5 पयलीं वुमन ओबीसी आसलें, तें आतां ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 7 पयलीं जनरल आसलें, तें आतां वुमन ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 7 पयलीं वुमन आसलें, तें आतां जनरल जातलें. वार्ड नंबर 8 पयलीं जनरल आसलें, तें आतां वुमन जातलें. वार्ड नंबर 9 पयलीं जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 10 पयलीं जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 11 आनी 12 पयलीं जनरल आसलें, तें दोनी आतां जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 13 पयलीं वुमन आसलें, तें आतां जनरल जातलें. वार्ड नंबर 14 पयलीं जनरल आसलें, तें आतां वुमन जातलें. वार्ड नंबर 15 जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 16 वुमन आसलें, तें आतां जनरल जातलें. वार्ड नंबर 17 जनरल आसलें, तें आतां वुमन जातलें. वार्ड नंबर 18 जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 19 वुमन आसलें, तें जनरल जातलें. वार्ड नंबर 20 जनरल आसलें, तें वुमन जातलें. वार्ड नंबर 21 ओबीसी आसलें, तें जनरल जातलें. वार्ड नंबर 22 वुमन ओबीसी आसलें, तें ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 23 ओबीसी आसलें, तें ओबीसी वुमन जातलें. वार्ड नंबर 24 जनरल आसलें, तें जनरलूच उरतलें. वार्ड नंबर 25 वुमन आसलें, तें ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 26 जनरल आसलें, तें वुमन जातलें. वार्ड नंबर 27 ओबीसी आसलें, तें जनरल जातलें. वार्ड नंबर 28 वुमन आसलें, तें ओबीसी जातलें. वार्ड नंबर 29 ओबीसी आसलें, तें वुमन जातलें. वार्ड नंबर 30 जनरल आसलें, तें ओबीसी जातलें. आतां पळयात बाबुशाचे नगरसेवक आशिल्ले वार्ड कशा पद्दतीन रिझर्व केल्यात. 2011 बाबुशाच्या पॅनलाचे 16 नगरसेवक वेचून आयिल्ले. 16 नगरसेवकांतले 10 जनरल, 2 महिला, 3 ओबीसी आणि 1 महिला ओबीसी. त्याच 16 वार्डांतले आतांचे रिझर्वेशन पळयात. 6 जनरल, 5 महिला, 1 ओबीसी, 3 महिला ओबीसी आणि 1 एसटी. ह्यो राटावळी करतना सुरेन आणि रूथ फुर्तात या घोव बायलाच्या 9 आणि 10 नंबर वार्डाक हात लायिल्लो ना. ते असले तसे जनरलूच दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माध्यम प्रश्न सोडयता म्हूण सांगून बीजेपी सत्तेर आयिल्ली. सत्तेर येतकच विसरले. बीजेपीच्या लोकांक ताचो मातूय पश्चाताप ना. मंच प्रादेशीक भाशा माध्यमाचेर ठाम आसा. ह्या यू टर्नाचे लोक बीजेपीक तांचो जागो दाखयतले म्हणून भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान शिटकावणी दिल्या. फेब्रुवारींत बीजेपीक एक्सपोज करूंक मंच जनजागरण अभियान सुरू करपाचो आसा. मंचाचे सरकार विरोधी कार्यावळींनी वचचे न्ही म्हणून बीजेपीन कार्यकर्त्यांक सांगलां. सगळो भाजपा पार्टी 2011-12च्या आंदोलनात सरकारी अनुदान हे इंग्लीश मिडियम स्कुलांक दिवपाक जायना, ते भारतीय भाशांकूच दिवपाक जाय ह्याच मागणी खातीर
आंदोलनात सहभागी झालो. अल्पसंख्याकांच्या लांगुल चालनासाठी 2012च्या निवडणुकीत सत्तेर आयल्याबरोबर विसरले. त्यावेळाचेर श्रीयुत मनोहर पर्रीकर, श्रीयुत लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आम्ही तुमच्या बरोबरचेच न्ही, आम्ही आयल्यानंतर पहिली गजाल जर कितें करतले जाल्यार ती करतले अशें सांगिल्लें ते. ताणें गिल्ट कॉन्शियस आसूंक जाय आशिल्लें. एकदां हातान सत्ता नासतना आणि सत्ता मेळयल्या उपरांत ताजे एकदम उलट, म्हणजे काल एक आणि आज एक म्हणून सगळ्या गोंयभर अनुदान प्रश्नाचेर भाजपा सरकारान केल्ल्या विश्वासघाताची पूर्ण माहिती दिणारे जागरण पत्रक घराघरांनी वाटलें वतलें. कोपरा बैठका घेतल्यो वतल्यो. तशा पद्दतीन लोकां कडेन हो विशय व्हरपाचें काम जें आसा तें केलें वतलें. टप्प्या टप्प्यान जें आसा हें ताचो जोर वाडत वतलो. तो व्यापक जनजागरण अभियान असो फेब्रुवारी म्हयन्यान तें सुरू जातलें. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सत्तेर आयल्यानंतर आमकां कशें पटयलें हाचें पूर्ण विवेचन लोकां कडेन पावूंक ना अजून. तांच्या दारान वचून हें सगळें करपाचो असो निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान घेतला आणि ताजी रचना जी आसा ती करपा खातीर आतां 22 तारखेक शुक्रार दीस पणजे 5:30 सगळे प्रभाग जे 19 आसा ताजे समन्वयक आणि अध्यक्ष आणि मागीर बाकीच्यो सगळ्यो रचना ज्यो आसा ताजे कार्यकर्ते अशांची एक मिटींग थंय जातली. आम्ही म्हणटले भाजपाक उडयात, अजून ती आम्ही अशें ओपनली म्हणून ताजे फाटल्यान लागू ना. कारण आमकां अजुनूय आशा आसा की तांकां शाणेपण सुचतलें. तें शाणेपण जर ताणें दाखयलें ना आनी इलेक्शन जर आयलें जायत जाल्यार जावपाचें तें जातलें. आमी सगळे भितर रणांगणांत म्हणटा तशें उतरतले. एक्सपायरी सोंपिल्लीं वखदां जळयल्यांत हें खरें, मात ती कोणें तें कळना. ताची पुलीस चवकशी करची पडटली म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलोवन दाखयता. वखदां जळोवंक ना म्हूण भलायकी खातें सांगता. एक तर भलायकी खातें फटी उलयता वा मिडियाचो रिपोर्ट खंय सारको ना म्हूण फ्रांसिसाचो दावो. चिंबला कदंब पठाराचेर लाखांची वखदां जळोवपाचें कर्म प्रुडंटान पुराव्यां सयत एक्सपोज केल्लें. उपरांत प्रदूशण नियंत्रण मंडळान चवकशी सुरू केली. एक्सपायरी सोंपिल्ली लाखांची वखदां भलायकी खात्यान चिंबला कदंबा पठाराचेर जळिल्ली. हो प्रकार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. भलायकी मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन खंय पुलीस चवकशी मागतलो. माझे डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी वखदां डिस्पोज करूंक ना, कित्याक तेंची वखदां डिस्पोज करपाक उरत ना म्हणटा ते. सिवियर एंड शॉर्ट सप्लाय ऑफ मेडिसिन्स एक्सपायर जावपाचे आनी डिस्पोज करपाचो विशय खंय येता काय म्हणटा ते. देर इज नो पॉसिबिलिटी. सो एन्क्वायरी हेची पुलीस एन्क्वायरी जावची पडटली, कित्याक कोण तितून सारकें सांगना. एक तर तो प्रेस रिपोर्ट रॉंग आसता नाल्यार म्हाजे डिपार्टमेंट चुकीचें सांगता आसतलें. सो वी हॅव टू फायंड आउट एक्झॅक्टली वॉट हॅज हॅपन. आय अंडरस्टँड एज आय अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एक्सपायर्ड मेडिसीन ते समजता म्हाका, पूण ती 40 लाखाची म्हणून कोणें सांगूं येता. सो दॅर इज समथींग रॉंग देर. सो बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सुवातेचें इन्स्पेक्शन केल्लें. तांकां थंय कितलीशीच वखदां तशीच उरिल्ली मेळिल्ली. मंडळाच्या टिमीन वखदांची सॅम्पलां घेतल्यात. वखदांच्या बॅच नंबरावेल्यान कोणें वखदां घेतिल्ली ताची चवकशी सुरू जाल्या. सेगीत 10 दीस 3 ट्रक वखदां कदंब पठाराचेर भायले भायर जळोवन कन्स्ट्रक्शनाचो कोयर घालून पुरोवपाचें हें प्रकरण प्रुडंटान एक्सपोज केल्लें. 2 म्हयन्या फाटीं हो प्रकार घडिल्लो. विशय विधानसभेतय आयिल्लो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. घेऊ एक विराम.